मॅगी कशी नाव किती तुझे कोणी केली मॅगी मम्माने केली नाव किती तुझे नाव किती माझे नाव विधी चंदन किरकर बैलगोळा कोसा पेडणे गोवा किती हाडलं तुवें हे पुरणपोळी पंटी हे तांदूळ लाडू हे तांदूळ लाडू लाडू कोणी केले ते हाडले हे लाडू कोणी केले कोणी केले लाडू मम्मान केले आणि पुरणपोळी मम्मा लिंबू पाणी कोणी केले कसे ते हांव आमची श्री कमलेश्वर प्री प्रायमरी स्कूल आमचो आज बाल बाजार दिवस भरलेलो आसा आनी लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां आयज आनी तुमी पळोवपाक शकता सगळे भुरगे वेगळे वेगळे आयटम घेवन येयल्ले आसा भाजी गांवठी भाजी आसा सगळ्यांक गांवठी आयटम चड आसा आनी लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला आमकां थँक्यू नाव किती तुझे किती हाडलं तुवें कस्टर्ड नाव किती तुझे किती हाडलं तुवें मुळे आणि कितें मुळे कशे आणि नाल कशे आणि वाली गिरायक जाता तुका कितें विकता तू गिरायक जाले बरे आता पैसे मेळटा तिरपळा कशी 10 रुपया तिरपळा आयज कमलेश्वर शाळेन आज बाजार भुरग्यांचो देखून करून आयज बाजार पेडण्याचो आहा विकली बाजार म्हणटात पूण तो विकली बाजार कसो पेडण्याचो सगळे अशे भायले आसता पेस्टिसायड आसता कॅमिकल हो बाजार जो आहा न्हू कमलेश्वरात तो होममेड ऑर्गेनीक सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या घरा कितें केलें आनी हाडून दवरलें तशें तेंची पेरंट्सां जी कोर्सान आपल्या फिल्डान जी भाजी पिकयता न्हू ती सुद्दां तेंच्यांनी हाडून दवरली म्हणजे ती ऑर्गेनीक एक प्रकारची हांगा तशें कशी हांगा गांवठी केळी सुद्दां ती सुद्दां ऑर्गेनीक जेणे करून म्हणजे आमी फ्री फ्रॉम पेस्टिसायड टू कॅमिकल रावपाचें आनी हे जाता तितलें खावपाचें हो जो आज भुरग्यांनी जो आज बाजार मांडलो न्हू तो एक बरी गोश्ट आहा कित्याक तांकां सुद्दां एक कशें बाजार करपाचो म्हणजे तांकां तेंचे कडेन आतां पयशांची देवण घेवण जाता आनी एक तांकां एक बरी एक हें मेळटा कितें सांगपाचें मार्ग कसो मेळटा की फुडें म्हणजे एक ह्यो प्रकारचो एक बिजनसान न्हू तो फाल्यां ताका हे भुरगे फाल्यां फुडें शिकान बरें बी जावचें कोण पोस्टांतलो हे बिजनस बी करतले तर ह्यो एक प्रकारचो बिजनस तांकां म्हणजे असो करपाचो बाजार डे करपाचो तुवें आतां कितें खरेदी केलें आतां नाब घेतले तांबडी भाजी घेतली फिंगर रिंग्स घेतले परत पुरणपोळी घेतली
शेंगे घेतले, केळी घेतली, खूप आवडलं. ना म्हटलं आहे 500 सुमारचा बाजार केलो आहे.